शेनवारा सकाळी शिरगावचे देवी लयराईचे जात्रे वेळार जाल्ले खेटाखेटींत आतां मेरेन 6 भक्तांक मरण आयलां। 75 परस चड भक्त जखमी जाल्यात। जखमी मदीं दोंडांचोय आस्पाव आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सुरवातेक होमखणा कडेन वतना 2 जाण जमनीर पडले, तेन्ना ही खेटाखेट जाली। ह्या वेळार रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या दुकानांचेर 2 भक्त कोसळ्ळे। दुकानांक वीज पुरवण करपी विजेच्यो वायरी तुटिल्ल्यान कांय जाणांक शॉक लागिल्ल्याची शक्यताय आसा। कांय जाण कोयते आनी हेर अवजरे वस्तू विकपी दुकानांचेर पडून जखमी जाले। सकाळी 3 वरांच्या सुमाराक ही घडणूक घडली। जात्रेक सुमार 2 लाख लोक हाजीर आशिल्ले। पुलिसांनी सादूर रावन प्रकरण हाताळपा खातीर सगळे यत्न केले। खेटाखेटी उपरांत 30 जाणांक म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले। तातूंतल्या 4 भक्तांक मरण आयले। दिवचले हॉस्पिटलांत 2 भक्तांक मरण आयले। जखमींक म्हापशे, दिवचले आनी जीएमसींत दाखल केल्यात। सध्या जीएमसींत 11 जाणांचेर उपचार चलतात। 5 जाण व्हेंटिलेटराचेर आसात, 2 जाण क्रिटिकल आसात। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिवचले भलायकी केंद्राक भेट दिवन जखमींची विचारपूस केली। ते उपरांत म्हापशे जिल्लो हॉस्पिटलाक भेट दिली। तशेंच निळकंठ हळर्णकर, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी, आमदार प्रेमीन शेट हांणी हॉस्पिटलाक भेट दिली। शिरगावचे जात्रेन जाल्ले खेटाखेटीन 40 ते 50 भाविक जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। आंकडो 70चेरूय पावपाची शक्यताय आसा। जाल्यार आतां मेरेन 6 भाविकांक मरण आयले। सुर्या मयेकार, सांखळे रावपी आदित्य कवटणकर 17, अवचित वाडव, तनुजा कवटणकर 52, यशवंत केरकार 40, माडेल थिवे रावपी प्रतिभा कळंगुटकर, कुमार जुवे आनी सागर नंदरगे माटवाडो पिळगांव अशी मरण आयिल्ल्यांची नांवां आसा। शिरगाव लयराई जात्रेत जाल्ले खेटाखेटीचे फाटभुंयेर प्रशासनान हेल्पलायन क्रमांक जारी केला। हे घडणुकेक लागून संकश्टांत पडपी सामान्य नागरिकांनी हेल्पलायनाचेर संपर्क करचो आनी तांकां रोखडीच मजत मेळटली अशें उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते हांणी दिलां। शिरगावचे देवी लयराई जात्रे वेळार जाल्ले दुर्दैवी घडणुकेंतल्यान पीडित लोकांनी उपजिल्लोधिकारी आनी उपजिल्लो दंडाधिकारी दिवचले कडेन 918806562152 आनी जिल्लो नियंत्रण कक्ष उत्तर गोंय कडेन 00832225383 ह्या नंबराचेर संपर्क करचो अशें जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते हांणी परिपत्र जारी केलां। पीडित कुटुंबाक आनी भक्तांक गरजेची मजत दिवपाक प्रशासन सदांच तयार आसा अशें गिते हांणी सांगलें। शिरगांव शेनवारा फांतोडेर जाल्ले खेटाखेटीन 6 जाणांक मरण आयले। हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख उक्तायलां। तांणी सकाळी घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी केली। जी घडणूक घडली ती सामकी दुर्दैवी आसा आनी तिची उंचेल्या पावंड्यार चवकशी करपाचो आदेश दिला अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। अशी घडणूक हाचे पयलीं केन्नाच घडूंक ना, देखून सगळ्यांक धक्को बसला आनी दुख्ख जाला। मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबाक आर्थीक मजत दितले अशेंय तांणी सांगलें। तशेंच जखमींचेर बेगोबेग उपचार करपाची सुचोवणी दिल्या आनी सरकारा कडल्यान सगळे तरेचें सहकार्य दितले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। ही घडणूक जाल्लो वाठार सामकोच अशीर आसून दोनूय वाटांनी व्हड प्रमाणांत दुकानां उबारतात। तशेंच देंवती चडाव आशिल्ल्यान लोकांची थंय गैरसोय जाता अशें निरीक्षण मुख्यमंत्र्यान केलें। हाचे फुडें ह्या वाठारांत गरजेचे उपाय करपाचो आदेश अधिकाऱ्यांक दिला।
दादरेंतल्या खेटाखेटीन जखमी जाल्ल्यांचेर योग्य उपचार सुरू आसा. गरज पडल्यार भायल्यान दोतोरांक आपोवंक आमी तयार आसात अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दीनानाथ गावकर आणि पदाधिकारी हांणी मुख्यमंत्र्याच्या हाजेरीन थळाची पळोवणी केली. ह्या वेळार अध्यक्ष दीनानाथ गावकर हांणी सांगले जी घडणूक घडली ती सामकी दुर्दैवी आशिल्ली आणि अशी घडणूक पयलीं केन्नाच घडूंक ना. फातोड्डेर दोणाच्या 2 गटां मदीं कितें तरी घडलें. व्हड गर्दीक लागून कांय लोक सकयल पडले आनी ताचे उपरांत खेटाखेट जाली. तशेंच एका दुकानांत अचकीत विजेचो शॉक लागलो आनी बोवाळ जालो. हातूंत 6 जाणांक मरण आयलें आनी जायते जाण जखमी जाले अशी माहिती दीनानाथ गावकरान दिली. दोणांनी योग्य जतनाय घेवपाची गरज आशिल्ली. हजारांनी भक्तां आसात आनी तांणी शिस्त पाळपाची गरज आसा. भक्तांची संख्या व्हड आशिल्ल्यान त्या जाग्याचेर व्हड गर्दी जाली आनी ही दुर्दैवी घडणूक घडली. फुडाराक अशी घडणूक घडची ना हे खातीर आमी खर उपाय करपाची तयारी करतले अशें दीनानाथ गावकर हांणी सांगलें. शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फातोड्डेर चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयलें जाल्यार कितलेशेच जाण गंभीर आसा. 60 ते 70 जाण जखमी आशिल्ल्याचें कळटा. हे घडणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेस फुडारी प्रियांका गांधी तशेंच साबार केंद्रीय फुडाऱ्यांनी हे घडणुकीची दखल घेवन दुख्ख उक्तायलें. तशेंच मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलींचें सांत्वन केलें. शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फातोड्डेर चेंगराचेंगरी जावन 6 भक्तांक मरण आयलें. हे घडणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेस फुडारी प्रियांका गांधी तशेंच साबार केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलें. तशेंच मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलींचें सांत्वन केलें. तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, खासदार सदानंद शेट तानावडे, श्रीपाद नायक, प्रेमेंद शेट, चंद्रकांत शेटये आनी निळकंठ हळर्णकारान हॉस्पिटलांत भेट दिवन जखमी जाल्ल्या भक्तांचे भलायकेची विचारपूस केली. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल घडणुकीच्या थळार हाजीर आशिल्ले आनी ताणें परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. लयराई जात्रेन खेटाखेट जाली थंय सुमार 1 लाख भक्त हाजीर आशिल्ले. ड्युटीचेर आशिल्ल्या पुलिसांनी रोखडेच जखमीक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेले अशें ताणें सांगलें. शिरगांवां श्री लयराई देवीच्या उत्सवा वेळार जाल्ले खेटाखेटीन 6 जाणांक जीव वगडावचो पडलो जाल्यार जायते जाण जखमी जाल्यात. तांचेर वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी उपचार चलतात. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान शिरगांवा वचून थळाची पळोवणी केली. खेटाखेटीन मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांक आर्थीक मजत दितले आनी जखमींचेर योग्य उपचार जातले हाची जतनाय घेतले. तशेंच अशी घडणूक परतून घडची न्हय हाची जतनाय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान शिरगांवान पळोवणी वेळार प्रसार माध्यमां कडेन संवाद सादतना सांगलें.
गोयचे फामाद शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फांतोडेर चेंगरा चेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयले। तशेंच ह्या चेंगरा चेंगरीन कितलेशेच जाण जखमी जाल्यात। कांय जाणांची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याचे ते जीएमसींत उपचार घेतात। शिरगांव लयराई जात्रे वेळार जाल्ले खेटाखेटीन गंभीर 13 जखमी जाले। ताचेर जीएमसींत उपचार सुरू आसा। सद्याक 5 जाणांची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा, तांकां व्हेंटिलेटराचेर दवरल्यात। उरिल्ल्या जखमींची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचे दोतोर राजेश पाटीलान सांगले। ह्या चेंगराचेंगरीत माळशी कुर्टी वाठारांतले लक्ष्मण शिंदे, भेरू जोरे आनी गंगाराम जोरी हांकां दुखापत जाल्ल्यान फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत तिगांक उपचारा खातीर दाखल केल्ले। दोगांयची भलायकी स्थिर आशिल्ल्यान तांकां डिस्चार्ज दिलो आनी एकल्याची भलायकी गंभीर आशिल्ल्यान ताचेर उपचार सुरू आसा। मजगतीं सांखळे हॉस्पिटलांत एकल्याक उपचार सुरू आसा जाल्यार दिवचले हॉस्पिटलांत 3 जाणांचेर उपचार सुरू आसा। शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रे वेळार जाल्ले चेंगरा चेंगरी उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता सयत जायत्या राजकीय फुडाऱ्यांनी हॉस्पिटलांनी भेट दिवन उपचार घेवपी लोकांची विचारपूस केली। तशेंच चेंगरा चेंगरीन मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलींची भेट घेवन तांचे सांत्वन केलें। येदे व्हडलें प्रकरण घडटा आनी ते हाताळपा खातीर तालुका पावंड्यावेल्या भलायकी केंद्रांत एकूच दोतोर हे बरोबर न्ही, अशें आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार सांगता। शिरगांवांत जे कितें जालें ताचे वेल्यान सरकाराची आपतकालीन यंत्रणा पुरायेन अपेसी थारिल्ल्याचें दिश्टी पडटा, अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता। चेंगरा चेंगरीन जखमी जाल्ल्या भक्तांचेर हॉस्पिटलांनी बरे तरेन उपचार सुरू आशिल्ल्याचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन सांगले। आजलो आनी गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत वचून तांणी जखमींची विचारपूस केली। लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जो प्रकार घडलो तो अत्यंत दुर्दैवी आसा। लोकांनी फुडले 3 दीस जात्रेक गर्दी करची न्ही अशें आवाहन मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकर हांणी केलें। अर्दोंचो आमदार कार्लूस फॉरेरानूय जीएमसींत वचून जखमी जाल्ल्या लोकांची विचारपूस केली। शिरगांवा लयराईचे जात्रे वेळार जो प्रकार घडला तो घडपाक नाका आशिल्लो। ह्या प्रकाराची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युवरी आलेमावान केल्या। गोवा फॉरवर्ड फुडारी विजय सरदेसाय हांणी शिरगांवच्या लयराई जात्रेंत जाल्ली खेटाखेट ही प्रशासनाक पुरायपणान अपेस आयला अशी टिका केल्या। हे घडणुकेंत मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबाक सरकारान बेगोबेग 1 कोटी रुपयांची आर्थीक मजत दिवची अशें ताणें जाहीर केल्ल्या व्हिडिओंत आपलें मत मांडलां।
शिरगावचे लयराई जात्रे वेळार जाल्ल्या चेंगरा चेंगरीक लागून खुबशा लोकांक दुखापत आनी 6 जाणांक मरण आयिल्ले। ह्या चेंगरा चेंगरेंत माळशी कुर्टी वाठारांतले लक्ष्मण शिंदे, भेरू जोवरे आनी गंगाराम जोरे हांकांय दुखापत जाल्ल्यान फोंडेंच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत तिगांकूय उपचारा खातीर दाखल केल्ले। दोगांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्यान तांकां डिस्चार्ज दिलो आनी एकल्याची भलायकी गंभीर आशिल्ल्यान ताचेर उपचार सुरू आसात। शिरगाव लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान दिवचलचे उपअधीक्षक जिव्बा दळवी, पुलीस निरीक्षक जिनेश गणेकार, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते आनी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांची बदली केल्या। शिरगाव घडिल्ल्या दुर्दैवी घडणुके विशीं निरपेक्ष चौकशी जावची म्हूण बदली केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। गोंय कर्मचारी भरती आयोगान शिक्षक तांत्रिक सहाय्यका सयत वट्ट 398 पदां भरपा खातीर जायरात दिल्या। सहाय्यक शिक्षकांची 118 पदां जाहीर केला। 118 पदां मदली दिव्यांगां खातीर 5, एक्स सर्व्हिसमॅन 2 आनी खेळगड्यां खातीर 5 पदां राखीव आसात। हे भायर दर एका विशया खातीर SC, ST, OBC, EWS अशें आरक्षण आसा। कला आनी संस्कृती खात्यान ग्रंथपालाची 10 पदां भरपाची आसात। हातूंतली 4 पदां OBC जाल्यार 1 पद EWS खातीर राखीव आसा। 10 पदां मदली 2 पदां दिव्यांगां खातीर राखीव आसात। पुलीस खात्यान पुलीस उपनिरीक्षकांची 187 पदां भरपाची प्रक्रिया सुरू जातली। 187 पदां मदली 30 पदां बायलां खातीर राखीव आसात। दादल्यांक खातीर 157 पदां आसात। दादल्यांक खातीर जी 157 पदां आसात तातूंत SC 3, ST 19, OBC 41, EWS खातीर 14 तशेंच 157 पदांतल्यान एक्स सर्व्हिसमॅनां खातीर 4 जाल्यार खेळगड्यां खातीर 8 पदां राखीव आसात। शिरगाव श्री लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जाल्ले चेंगरा चेंगरीच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उच्चस्तरीय समितीची बसका घेतली। ह्या बसकेंत तांच्यांनी चेंगरा चेंगरी कशी जाली हांची चौकशी करपा खातीर संदीप जॅकीस हांच्या मार्गदर्शना खाला फॅक्ट फायंडींग समिती नेमल्या। तातूंत पुलीस उपमहासंचालक वर्षा शर्मा तशेंच दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांचो आस्पाव आसा। चेंगरा चेंगरी जाल्ले सुवातेर हे तिगूय अधिकारी वचून थंय खोलायेन चवकशी करतले आनी हाचो आयतार मेरेन अहवाल येतलो। फॅक्ट फायंडींग समितीचो रिपोर्ट आयले उपरांत कोणाचेर कारवाय करपाक जाय ती करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। मजगती हे दुर्दैवी घडणुके उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फुडले 3 दिसां खातीर सगळ्यो सरकारी कार्यावळी स्थगीत करपाचे निर्देश दिल्यात।
वृद्ध आवयचे तसेच देवदेवतांचे आशीर्वाद घेऊन लयराई देवीचे जात्रेक गेल्लो सागर नंदुर्गी हो 30 वर्सां पिरायेचो दोन भक्तगण निमाणे घरा पावलोच ना। शेनवारा मध्यराती उपरांत शिरगांवां जाल्ले चेंगराचेंगरीत सागर हाचो बळी गेलो। बेळगांव पंचायत वाठारांत रावपी सागर नंदुर्गी हो फाटल्या वर्साच दोन पडिल्लो। तो वाड्यावेल्या हेर दोन भक्तगणां वांगडा श्री कुळपुरुष देवळेंत एकवत पावटालो। जात्रे निमतान शुक्रारा सांजे तो हेर दोन भक्तगणां वांगडा शिरगांव गेल्लो, मात शिरगांवा काळान ताचेर झडप घातली। सागर नंदुर्गी हाचे फाटल्यान आवय आनी लग्न करून दिल्ली एक भयण आसा। हे चेंगराचेंगरीत मात वाड्यावेले हेर कांय दोन जखमी जाल्ल्याचें कळटा। मजगतीं सागर हाची कूड ताब्यात दितकीर शेनवारा दनपारा ताचेर निमणे संस्कार केले। ताच्या मरणाक लागून गांवांत हळहळ पातळ्ळ्या। शिरगांवा जात्रे वेळ जाल्ले चेंगराचेंगरीत 6 जाणांक मरण आयले। लयराई जात्रेच्या इतिहासांत अशी घडणूक केन्नाच घडूंक नाशिल्ली। फांतोडेर दोणाच्या 2 गटां मदीं कितें तरी कोफुसांव जाले, ताकाच लागून अचकीत लोकांची आनी दोणांची धावाधाव जाली आनी चेंगराचेंगरी जाली। फाटल्या वर्सा जात्रे वेळार एके बायलेक मरण आयिल्ले। ह्याय फावट 6 जाणांक मरण आयले। ताका लागून फुडल्या वर्सा सावन जात्रेच्या पयल्या दिसा फकत दोणांकूच प्रवेश दितले। हेर लोकांक घेवचे नात। जांकां ओट भरपाची आसा त्या बायलांनी फुडल्या 4 दिसांनी येवचें अशें आवाहन महाजन अजय आनंदगांवकर सांगता। शिरगांवां जात्रे वेळार जाल्ल्या दुर्घटनेचो सखोल तपास करप सुरू आसा। दोणांच्या 2 गटां मदीं वाद जाल्ल्यान चेंगराचेंगरी जाली, तशेंच लायटीचो शॉक लागिल्ल्याची शक्यताय आसा अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगले। पुलिसांनी सादूर रावन प्रकरण हाताळपा खातीर सगळे यत्न केले अशें तांचें म्हणणें। खासदार निधींतल्यान मडगांव शारांत बसयल्ले सीसीटीव्ही कॅमेराज चलनात। फाटल्या 7-8 वर्सां जावन हे कॅमेराज बंद आसात। कॅमेरा बसोवन तांची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ही स्थिती जाल्या। सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ल्यान शारांत घडपी वेगवेगळ्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नदर दवरपाक मेळटा। मात मडगांव शारांत बसयल्ल्या कॅमेरांची देखरेख करपाक पालिका अपेसीत आसल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला। पॅरिसांतल्या आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वतीन 2025 वर्साच्या संवसारीक प्रेस फ्रीडम इंडेक्सांत भारत 180 देशांतल्या 191वे क्रमांकाचेर आसा। फाटल्या वर्सा भारताचो क्रमांक 159वेर आसतलो। ह्या वळेरेंत इरिट्रिया सकयल आनी नॉर्वे पयल्या क्रमांकाचेर आसा। भूतान, पाकिस्तान, टर्की, पॅलेस्टायन, चीन, रशिया, अफगाणिस्तान, सिरिया आनी उत्तर कोरिया हांचो क्रमांक भारतात सकयल आसा। संवसारभरांतली माध्यमां निधी उणाव लागून झगडटात। संवसारीक प्रेस फ्रीडम इंडेक्साच्या इतिहासांतल्यान सगळ्यांत उण्या पावण्यार आर्थीक निर्देशांक आसा अशें RWBच्या अहवालान म्हणलां। गूगल, ॲपल, फेसबुक, अमेझॉन आनी मायक्रोसॉफ्ट ह्या तंत्रगिन्यान कंपनीचे म्हायती संसाधनाचेर वर्चस्व आशिल्ल्यान प्रसार माध्यमांक वाडत वचपी आर्थीक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा। आदी मिडियाचेर वचपी जायरातींचो व्हडलो वांटो आतां ह्या तंत्रगिन्यानाच्या प्लॅटफॉर्मांक दितात। सांकवाळ वेर्णाच्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान जीव दिल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। फाटल्या 6 म्हयन्याच्या तुळेंत ह्याच संस्थेन जीव दिवपाची ही तिसरी घडणूक। जो मेरेन सखोल चवकशी जायना तो मेरेन आमी कूड ताब्यात घेवची नात अशी ठाम भुमिका पालकांनी घेतल्या। सांकवाळ वेर्णाच्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत कृष्णा कसेरा ह्या 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान जीव दिलो। ह्याच संस्थेन जीव दिवपाची ही तिसरी घडणूक आशिल्ल्यान ही संस्था सध्या चर्चेंत आसा।